हाजे फुडें नेक्स्ट सेशनाक जर आनी कितें घुसपलें कित्याक ते दिसान दिसान कमी जायत आहा दर जालें जाल्यार आय विल टेक ऑनरेबल कुर्तोरी MLA हू इज द चेअरमॅन ऑफ द एश्युरन्स कमिटी टू टास्क कित्याक तो ताजें काम करूंक जाय. इट इज हिज जॉब टू सी दॅट एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आर ऑनर्ड. स्पीकर सर, आतां आमकां रिप्लायान अशें दिलां की सिवील एविएशन पॉलिसी इज अंडर प्रोसेस म्हणून अशें म्हाका रिप्लायान दिल्लें आहा. सो एक इंग्लिशीन सेयींग आहा स्पीकर सर, इफ यू फेल टू प्लॅन you are planning to fail. What is your plan for the next 90 days? What is your plan to call all the airlines, existing operators of the airlines at Dabolim, also whomever you would want to operate, mopa je ne konilay, thank sogle airlines operators apoin ek meeting gepa jay muna demand oloillo. Are you going to do that? If yes, can you do that in the next 90 days? Second thing is, do you think everyone says discount deposit? Do you think in discount diwpak tenka landing and parking fees तुई माननी जाता की हे करू जाय म्हणून tenka attract करपाक? Yes or no? We want this Dabolim Airport on any under circumstances. Vasco people are there; they are also having a business there. Kortani people are having business. Our people are the essence of Dabolim Airport. म्हणून कितें गोंया भितर सल्ला काय ना तुगे नॉता जाणटू नॉता म्हणटे दुसरा वास येता. सावथा म्हणटा एक बरो एक डिफरंट हें येता एटमॉस्फियर. सो आतां म्हणटा मातशें डिफरंट गेला सारको 5 स्टार वास न्ही आमगे मातशें तो 3 स्टार. सो एटलीस्ट दॅट आयडेंटिटी ऑफ गोवा दॅट वी शूड हॅव बीन प्रोटेक्टेड. पयलीं हांव काही मिनिस्टर्स वचून सिवील एविएशन नवीन मंत्र्याक मेळटा आनी वील रिक्वेस्ट म्हणजे ताका जशें म्हणटा तशें आमी रिक्वेस्टूय करता की ही जी आहा पळय न्हू ही दोन फीस जी आहा ती कमी करची म्हणून आणि त्याच कमी करून त्या प्रमाणे इन फ्युचर अशा पद्धतीचे हांगासर जे आसा पळय न्हू ते आमकां जेणे करून आसा त्यो फ्लायट्स मेंटेन उरपाकूय जाय, न्यू कनेक्टिविटी येवपाक जाय. बाप विजयान जे सांगलें की ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम स्टडी करूंक लावची. हांव सिवील एविएशन मिनिस्टर तांकां ती रिक्वेस्ट करता की ड्युअल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम प्लॅन हो प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो स्टडी करपाकूय लायता. त्याच प्रमाणे निलेशान आनी बाकीच्यांनी सजेस्ट केलें अल्टरनान की विजा ऑन अरायवल सेंट्रल सब्जेक्ट आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट वी आर रिक्वेस्टिंग म्हणजे बींग अ गोवा एज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक डायरेक्टली गोंयांत म्हणजे चार्टर फ्लायट स्पेशली तूं म्हणटा तश्यो रशियन आनी त्यो हांगासर येता त्या ती विजा ऑन अरायवल्स कशा पद्दतीत आमी तांकां फेसिलिटेट करपाचें. गोंय सरकार इज 100% रेडी बाकीच्या बाबतींत सगळें फेसिलिटेट करपा खातीर. बट अगेन इट इज एन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांचो विशय आसा. बट ताज्याय कडेन आमी कंटिन्युअसली होय विशय मांडून हे सगळे विशय जे आहा पळय न्ही सोडोवपा खातीर आमचें सरकार हांव म्हज्या बरोबरचे बाकीचे सगळे आमदार हे कटिबद्ध आसतले.